소고니드모 어서물 미스테랴 두지 podvi moima koshi poloi telia तुझे उपकार दोन्या कोशे बादोय तेल्या जायतीं आमचीं भावां भयणां आपल्या जिवितांत फावो जाल्ल्या उपकारां पासून देवाक अर्घां दितात. आपलो बापूय कॅन्सराच्या पिडेंतलो ताका पिकोवणी फावो जाल्ल्या खातीर हो कुटूंब सोमयाक आयज अर्घां दिता, उपकार आठयता. एक अस्तोरी आपल्या घोरकाराक नोकरी फावो जाल्ल्या पासून देवाच्या नांवाची वाखाणणी करता. एक भाव आपल्या जिवितांत आयलोले उदुरुस्त पयस जाले, संकोश्ट उणें जालें देखून देवाची मोहिमा गायता. आयज एक कुटूंब सगल्या वायटांतली मेकळी जावन तांच्या कुटुंबांत शांती उपरासल्या खातीर देवाक तीं अर्घां दितात. एक भाव आपल्या काळजा मनाची शांती फावो जाल्ल्या खातीर देवाचे उपकार आठयता. जेजून तुज्या जिवितांत कितें बरें केलां तें तुज्या मनांत हाड. जेजूक अर्घां दी. ह्या वेळार आमचें काळीज मन जेजूचें उतर आयकूंक आमी तयार करुया. पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमचें काळीज मन उजवाडाय म्हूण मागुया. देव आपल्या उतरांतल्यान
आमचें काळीज मन जागयता, आमकां बरें तें करूंक धाडटा, आपल्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत नवसोडटा, आपल्या उतरांतल्यान आपली येवजण शार्दी पावयता. सगळीं आमी उबी रावुया आनी ह्या वेळार तोच जेजूचो संदेश आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. तो नाजारेताक आयलो आनी थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचें उपकाराचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर. सगळीं बसुया. देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सूर पोरसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजें उतर पेजोरो. तुजे कुशेक काळीज व्हडा, तुज्या कायद्यांक त्यान मोल लायता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सूर पोरसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तुजी रस्तो, तुजें उतर उच्या दिवो. तुज्या पावलां मारता, काळखांत सांड्यार तुका सोता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सूर पोरसानो तुमी उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा.
ह्या दिसांनी वेंचणुकाच्या भोवळ्यांत आमी आसा. कोणाक आमचें मत दिवचें, कोणाक विचून काडचो, ह्या व्हड प्रस्नांत आमी घुस्पलोलीं आसा. ह्या वेळार हो आमचो प्रस्न देवाच्या हातांत भेटोवया. मागण्यांत आमी रावया. सायबा, आमचें मन उजवाडाय, आख्या मनशा कुळाचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आयज आख्खो दीसभर मागण्यांत रावून जेजूचें फुडारीपण आमी नियाळ्ळां. आनी ह्या वेळारूय जेजूचें फुडारीपण नियाळून समाजाच्या, मनशा कुळाच्या आनी सैमाच्या हुस्क्यान भरलेल्या फुडाऱ्याक आमचो पाठिंबो दिवंक आमचें मन उजवाडाय म्हूण मागूंक आमी एकठांय जाल्या. आमी दर एक समाजाचे वांगडी आनी आमचो जण एकल्याचो आवडो आनी हावेस स्वर्गीय राजाचे वांगडी जावं. पूण स्वर्गीय राजाचे वांगडी आमी जातले जाल्यार पयले सुवातेर समाजाचे बरे वांगडी आमी जावंक जाय. समाजाचे बरे वांगडी आमी जातल्या तेन्नाच स्वर्गीय राजाचे वांगडी आमी जावंक पावतल्या. आमी ह्या समाजाची नागरिकां, स्वर्गीय राजाचे नागरीकपण आमी घेतले जाल्यार जबाबदारेन ह्या समाजाचे नागरीकपण आमी जियोंक गरज. एक नागरीक कसो समाजांत आमकां वांटो आसा. समाजांत जें कितें घडटा तातूंत दर एका नागरिकाचें हात बोट आसता. समाज फुडें व्हरूंक, समाज चलोवंक, समाजांत घडटल्या वस्तूचेर एके भाशेन राखणदार कशें वावरूंक दर एक नागरीक, राजकीय फुडारी विचून काडटात. समाजांत जें कितें घडटा तें जाणून घेवंक वायटाचेर ताळो उबारूंक, बरें तें शिपडावंक, समाजाचो राजकारबार चलोवंक आपल्या नांवान दर एक नागरीक फुडारी विचून काडटा. आनी दर एक नागरीक आपूण विचून काडलेल्या फुडाऱ्याचेर आपलो विस्वास ठेवता. आपल्या नांवान, समेस्त नागरिकाच्या नांवान हो फुडारी समाजांत बरें करतलो. समाजाचे, मनशा कुळाचे उदरगती पासत वावरतलो. सैम देवाची सृश्टी राखतलो. वायट तें पयसायतलो, बरें तें शिपडायतलो. हो राजकीय फुडारी सेवेचो मनीस जावन